म्हणजे चित्रकार करतानाच ते लाईट्स करता असताना किंवा सेट डिझाईन करता असताना तसं चित्रकार प्रकर्षान जाणवता. म्हणजे ते मधुचक्र असो किंवा परिक्रमा असो किंवा हल्लीच बसलेले चेटूक नाटक असो, ताजो चित्रकार हो सारको स्पश्ट दिसता. त्याचबरोबर तो तेन्ना नाटक बसयता, डायरेक्टर म्हणून काम करता किंवा नाटक बरयता तेन्ना तेज्यातलो एक सोशल कॉन्शियसनेस दिसता. म्हाका अजुनूय याद जाता तें नाटक ताणें एका खास करून स्किमी खातीर बसयल्लें, परिक्रमा. आजूबाजूक ज्यो कितें गोश्टी घडटा, इव्हिल्स ऑफ द सोसायटी, त्यो ताणें सगळे पिक्चरायज केल्ले भशेन केल्ल्यो आनी तेजे ल्हान ल्हान चित्र करून म्हणजे कोलाज कसो तयार केल्लो आनी ताका हांगाच न्ही तर भायरच्यान सुद्दां जेन्ना नाटक ताणें प्रेजेंट केल्लें ताका बरोच ताका रिस्पॉन्स मेळिल्लो. तातूंतलो तो ताका सोशल कॉन्शियसनेस रास दिसत येयला. हो सोशल कॉन्शियसनेस तो टिचर म्हणून काम करतना दिसता. कारण म्हाका असो अनुभव आसा की BFA फायन आर्टची पदवी आसा ती घेतकीर जॉब टिचराचो मेळ्ळो की ते सगळे जाण आपली चित्रकला विसरतात आनी आपूण फक्त चित्रां पिताळपी मास्तर हेंच लक्षांत दवरतात. पूण ती चित्रकला जागी दवरून पेंटिंग्स करप, तेजी एक्झिबिशन्स करप, इतरांची एक्झिबिशन ऑर्गनायज करप, ह्यो गोश्टी श्रीधरभाई सातत्यान करीत आयल्लो आसा. तातूंतल्यानच तांणी काही वर्सां पयलीं एक संस्था उबी केली, आर्ट मास्टर असोसिएशन. अशें आसतना सुद्दां तेणी जें कितें काम केल्लें त्या हितून तें खरेंच वाखाणण्या सारकें आशिल्लें. आनी हेजें कारण तो फक्त चित्रकार म्हणजे पयशे जोडपा खातीर येयल्लो चित्रकार न्ही तर एक सोशल कॉन्शियस आशिल्लो मनीस तो. तेच सगळें कॉन्शियसनेस आमी जेन्ना कला मंदिरा खातीर एकठांय काम करपाक लागले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स म्हणून किंवा मेंबर्स म्हणून वेगवेगळ्या लेवलाचेर, तेन्ना हो सोशल कॉन्शियसनेस आमकां बऱ्याच वेळा दिश्टी पडलो. म्हणजे ती घुमट आरती स्पर्धा आसूं, फुगडी स्पर्धा आसूं किंवा इतर एडमिनिस्ट्रेटीव गोश्टी आसूं, सदांच तेंचे कडल्यान ते आमी डिस्कशन करता आसतना सदांच हो प्रश्न सातत्यान येतालो की हें जें कितें करता तें आमी इतरां खातीर करता, तेन्ना इतरां खातीर करता आसतना तें बेस्ट आसूं जाय. कला मंदिराचें नांव सदांच लोकांच्या लक्षांत उरूं जाय. त्याच बरोबर एक सामाजीक जाणीव तितूंतल्यान येवची हो तांचो सदांच प्रयत्न आसतालो. 1980 नंतर संवसारांत आमी एक वेगळो प्रयत्न सुरू केलो. जी आमची पारंपारीक नाटकाची चौकट आसा ती मोडून कितें तरी वेगळें करचें, रंगभुमी फुडें व्हरची, ह्या खातीर आमी प्रयत्न करचे. ह्या हातूंतल्यान आमी वेगवेगळे डायरेक्टर्स हाडले. उदाहरणार्थ NSDचो शिवदास घोडके आशिल्लो. त्या वेळार आमकां एक कळ्ळें की आमकां फक्त डायरेक्टर हाडून कोता येवपाना, तर आमकां वेगवेगळे फिल्डांतले वेगवेगळे टॅक्निकल लायनींतले वेगवेगळे लोक हाडचे पडटले. आनी ह्याचो विचार करता आसतना आमी असो आमचे कडेन प्रॉब्लेम आसतालो की आमी जे आशिल्ले हंसा कडेन ते सगळे एक्टर्स आशिल्ले, डायरेक्टर्स आशिल्ले. टॅक्निकल मनीस आमचे कडेन खूब कमी आशिल्ले. म्हणून आमी पयलो टॅक्निकल मनीस जो हाडलो वेगळो असो भायलो असो म्हणून तो श्रीधरभाई आशिल्लो. आनी तितूंतल्यान आमी लायटी कडेन आमकां जें कितें कळनाशिल्लें तितूंतल्यान खूब शिकपाक मेळ्ळें आमकां. आनी त्या खातीर आज आमी लायटी बद्दल जर कोणा कडेन कितें उलयतात किंवा सांगतात जायत जाल्यार तितूंतल्यान म्हत्वाची गोश्ट आमकां कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें श्रीधरभाईचें. ताच्या नंतर तेंचें नाटकां जीं हांवें पळयल्यांत म्हणजे संस्कार म्हणात किंवा गे माये किंवा हाल्लींच केल्लें जें नाटक सांवारीव, तातूंत पळयतना एक केला की तांचे कांय स्पेशलिटीज आसात. स्पेशली गांवगिऱ्या वाठारांतले लोकांक उबे करप, जेणी केन्ना स्टेजीर कामूच करूं ना अशा लोकांक घेवन नाटक करप. तांकां प्रत्येक स्टेजीर कसलो अनुभव नासतना सुद्दां तांकां तेंचें जें लायफ आसा तें स्टेजीचेर दाखोवप. किंवा जे गांवगिऱ्या वाठारांत नासत सुद्दां तांकां गांवगिऱ्या वाठारांतली कॅरेक्टर्स म्हणून उबी करप. जी कॅरिकेचर्स काडपाचीं आसता ती कॅरिकेचर्स उबी करप. तेंचे टिपिकल ते स्टायली सकट, तो मागीर बल्सांत हात घालून उलोवपी मनीस आसूं किंवा परतो परतो खड्ड्या वयल्यान हात भोंवडोवपी मनीस आसूं, ही जी तेतूंतली पेक्युलरिटीज आसा ती काडप ही श्रीधरभाईची एक खास स्पेशलिटी. जे हांव ऑलमोस्ट ओवर द इयर्स अशें पळयल्या तितून ही कॅरेक्टर्स उबी करपाक. कारण नॉर्मली कितें आसता डायरेक्टर हो मेन आर्टिस्टाचेर सदांच चड दिता, इम्पॉर्टन्स दिता आनी बाकीचे कॅरेक्टर्सांचेर तितलो इम्पॉर्टन्स दिना. पूण बारीकची कॅरेक्टर्स उबी करप म्हणजे तो एक जसो बॅकग्रावंड आसता म्हणजे हेजो चित्र करता आसतना एक फाटलो बॅकग्रावंड तो तयार करता, तसो बॅकग्रावंड तयार करून ते मदले मेन जे कॅरेक्टर आसा उठाव दिवपाचें काम श्रीधरभाई सदांच आपल्या नाटकांनी करीत आसता. हें हांव तेंची एक स्पेशलिटी सांगूंक शकता.